कितले पॉझिटिव्ह दिसता तुमकां? म्हाका 70% पॉझिटिव्ह आसा. जावं 70% वोट्स म्हाका पडटली अशी सकाळच्या हेचे वयल्यान एका वराच्या हेचे वयल्यान म्हाका कळटा. आनी निश्चितूच 60 ते 70% मतां आज जी पोल जातली तातूंतली पडटली आनी हांव निवडून येतलो अशी 100% गॅरंटी म्हाका आसा. गोविंदान एग्रेसिव्ह कॅम्पेन केलें तेन्ना राती कितें तरी इश्यू जालो, ते कितें एक्झॅक्टली? पळय, त्याच्या बद्दल उलोवपाचें म्हणल्यार हांवें शब्दच काडपाचो ना. एक मंत्री इतले हीन पातळीचेर पावता. कितें एक्झॅक्टली जाल्लें तर? ज्या पद्दतीन 2017 त्याने पत्रकां उडयल्ली तीच पत्रकां परत उडोवपाचो प्रयत्न त्याने केल्लो आशिल्लो. तेजी इतली हीन पातळी त्याचे आनी त्याचे एक 2-3 साथीदार आसा प्रियोळा, त्यांच्या माध्यमांतल्यान हे कर्म ही करतात. पूण तांकां तेन्ना दिसना की आपूण कोणाचो तरी एक ह्याचो इन्सल्ट करता म्हणून. तांकां कसली वाचात ना. ते इतले हीन पातळीचेर पावल्या कारण तांकां खबर आसा त्यांचो पराभव जाता. त्यांच्या पांया सकयल वाळूय बी सरी सकल्लेली आहा आनी सत्ते खातीर तो हो आकांत करतात. कितें पूण लोक तांकां योग्य धडो शिकयतले. मतदार आनी लोक हे योग्य धडो शिकयतले. आनीक त्या खातीर आमकां आमचे फॅमिलीक पत्रकार परिशद घेवची लागली. इतले हीन पातळीचेर ते पावले. खंयचे व्हिडिओ त्यांनी ड्राफ्ट केले, खंयचे पत्रकार त्यांनी ड्राफ्ट केली. भाजपा सारख्या एका येद्या व्हडल्या पक्षाक नव्या मुख्यमंत्र्याक हे शोभता की ना हे गोंयकार ठरयतलो. तुमकां येवन मुखार प्रेस कॉन्फरन्स घेवची पडली. म्हणजे फॅमिलीक तांणी इन्वॉल्व केले न्ही राजकारणान आनी घाण सामकें राजकारण केलें अशें. ताका लागून आमकां फॅमिलीक ही पत्रकार परिशद घेवची पडली. हे मुख्यमंत्र्याक शोभना. मुख्यमंत्री नवोच मुख्यमंत्री जाला, आपली जबाबदारी वळखुपाची ताणें. आनी प्रचाराची एक रीत आसता, त्या रितीन वचपाचें. पूण ती रीत तो कायदो मोडून या अशे हीन पातळीचेर वचप आनी परत परत तेच थंयच वचप आनी लोकांक भुलोवपाचो प्रश्न करप. आज सगळी नारी शक्ती एक कडेन जाल्या सगळी कडेन आनी तांकां प्रत्युत्तर दिल्लें आसा. हेच्या फुडें नारी शक्ती एक जावन एक दीस मार खातले इतलेंच उरलां. ओके, महादेव जे काँग्रेसचे कॅन्डिडेट आहा पळय न्हू, ते एक्टिव्हली प्रचार करतना दिसना. तेंच्यांनी तुमकां बी सपोर्ट इंटरनली डिक्लेअर केला अशें बी कितें? म्हाका कोणीच सपोर्ट डिक्लेअर करूना. म्हजो पक्ष अकेला शिरोडा मतदारसंघात आसा आनी म्हजो पक्षाक आनी म्हाका भरपूर पाठिंबो आसा. तुमकां खबर आसा शिरोडा मतदारसंघ फक्त अदला बदल गेले 33 वर्सां जाता. हो किंवा तो महादेव किंवा सुभाष अशी अदला बदल जाता आनी लोक ह्या अदलाबदीक अक्षरशः विटल्या. आनी आज खंय तरी दादागिरी करून असले कितें राजकारण करून परत एकदा जिखपाचे प्रयत्न करतात. पूण जनता ही स्वाभिमानी आनी सुज्ञ असल्या कारणान कितें ती वेवस्थीत निकाल ह्या निवडणुकीत दितले.